दिसा दर वेळा दर क्षणाक आमकां आपली गोठाय दिता. जेजू, ह्या दिसांनी तुका घेवन आमचें जिवीत बदललेलें आसा. कित्याक तुजे कृपेन बरोवन आमी सगळें तुजे वतीन करीत आसा. आमचेर करिनासतना तुजेरूच तें दवरता आनी बरी तूं आमकां भितरल्यान तुज्या रक्तान मोगान नितळ करून आमकां अदीक तुजे सारकीं करूंक लागल्यात. आमची चिंतनां बदलूंक लागल्यात. तुजी चिंतनां आमचे सगळें आतां आमी अणभवता. कित्याक आमी भितरल्यान शांत जालेलीं आसा. आमची उचंबळाय आतां उणी जाल्या आनी मोग आमचें सगळें तुजें आसप आमचें सगळें अदीक वाडलेलें आसा. आयची वाचपां आमकां सांगतात त्या प्रमाणे आमी खरेपणी तुजेच सगळें जिवंक लागल्या. Lord, we thank you that you come constantly to us, and during this week we have been completely renewed. We cannot remain the same if we are internally present to you and surrendering ourselves to you, for otherwise you are not an effective God. We make you helpless, but now with your grace we have given you all that we are, and internally we no longer feel or think the same as we did when we started these novenas. Through the intercession of St. Francis Xavier and our earnest surrender to you, you have brought about a reformation of our inner being to conform to you more and more. Thank you, Jesus, for all that you are doing to us, because you have given us the experience of your Father's love. May we always remain united to you, so that you can bring him the glory in our thoughts, words and deeds, and in every way that we are. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिला आहे आणि ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अती वस्तूंमध्ये आमी जियेताना सगळीच्या वस्तूंचो मोग करून आणि स्वतः भोगतल्या देण्याक लोभ दिवन तूं आमकां शिकयता आहे. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळ म्हूण आमी मागता आणि आमच्या कश्टांत तूंच आमच्या सांगाता राव म्हूण आमी विनंता. तुज्या प्रितीवंत पुताक जेजूचे नांवी. आयज डिसेंबराची 2 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आणि भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो निमाणो दीस. ह्या मिसा उपरांत 8:15 मीस आसतले. त्या उपरांत 9:30 10:30 मराठी फ्रांसीस शावेरा कडेन विनंती करूया. आमचे बसत आनी आमच्या सगळ्या लागशिल्यांक आसो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुकीची बरी खबर घोटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गास मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तूं लेगून तूं सुटी दिना. ह्या बेण्या खातीर संतोषान आमी बापाक वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या तरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पयलीं रत्म्या सगळें बापाक वखणटा. आमेन.
पिताचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असा जो असलो आणि जो आमचे मते सदांच आसतलो त्या देवाची शांती कुशलताय बळ आणि कृपा तुमचे सगळे असो। पवित्र सोबेच्या जिवितांत आयज नवे सेवाधर्मीक वर्स सुरू करता। जेजूच्या दुसऱ्या येण्याच्या काळाचो तो आमकां एक उगडास भिरांकूळ उतरांनी आनी वरिश्ठ घडण्या वरवीं जेजूचे दुसरे येणे चितालोले आमकां मेळटा। भावांत आसलेल्या मनशांक ही भिरांतीची गजाल न्हय पूण अदीक भावांत बरवांचो उत्पन्न करूंक सोदता तसली घडणी। तुमच्यो तोकल्यो वयर उबारात कित्याक तुमची सोडवण लागीं आसा म्हणटा जेजू। खरेपणी ही सोडवण कोणाक फावो जातली? क्रिस्ताचे मुखामोल आमकां दिसता त्या मनशांनी जे स्वता आनी निती पासत जायतो दुमालो सोंसतात म्हणटा बेनेडिक्ट सोलावो। असली मनशां जावं या मिसांत मागुया। हीच कल्पना मनान दवरून आमी सोगली भावार्थी सभा तरेन खोश जावं कुडीची देवा मुखार दवरून आनी एकूच जायते फावटी वचून जेजूचेर आमी शीर केला आमी गुणगुणल्या ताचे कडल्यान बळ आनी धीर सोदले ना ते पासत बक्षणे मागुया। हांव पाखी वेदार देव आमची सगळ्यांची काकूट करू आणि आमची सगळी पथका बक्षून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो। सगळ्यांनी आपली मागणी देवा मुखार दवरची। आमी सगळी भावार्थान ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या तेन्ना तुजे सगळे खोस जावं मनांचे जावं काळजाचे जावं कुडीचे जावं आत्म्यांचे देवा मुखार दवर भाग्यन फ्रांसीस शावेराचे मजती। तेच बरोबर चडणींची पवित्र सभा हांगा हाजीर आसा। हे चडणींचे पवित्र सभेचेर देवाचो भरपूर आशीर्वाद आणि कुष्ठ आणि बळ हे पवित्र सभेक चडणींच्या मागून घेवया।